बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्याची ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. दीस आमची तयारी मागणे दोणवण आनी दोळ्या करण्यो करून आमी सोम्या जेजूच्या पुनर्जन्मपणाचो गोड भावार्थान समारंभूंक आतां एकठांय जाल्या. आपले सुटकेचो वेळ इस्रायल परजा एके जागरणे आनी जेवणा वरवीं समारंभताली. आयज पवित्र सभा नवी इस्रायल परजा आपल्या सोम्याचे पुनर्जन्मपण आनी आख्या मनशाकुळाची सोडवण समारंभूंक एकठांय जाल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचून ताच्या शिश्यांक सांगात. जेजूच्या पुनर्जन्मपणाची खबर समेस्तांक परगटूंक आमकां आपणे आसा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमचो सोमी पुनर्जन्म जाला आनी हे खात्रेन ही जबाबदारी आमची जाता की त्या पुनर्जन्म जाल्ल्या जेजूच्या आदारान आमचें जिवीत उजवाडाचें करचें. ही खात्री आमच्या मनान धरून हे जबाबदारेन उजवाडीत जावन आमी खुशाल बरयत ह्या वेळार भावार्थान म्हणुया. हांव पातकी सोरपदविदा देवा आनी तुमकां भाबेणो म्हजो ज्ञान चारून सांगता. मनान चिंतून तणावन चारून वायदा धर्म बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासो भाग्योन सदांच सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाबेणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी खोर म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवेदा देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविता पावूंक. आमेन. Soumya kakut
प्रार्थूया. देवा आमच्या सुरवंडरा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचो जोत भरून आयच्या दिसा तुवें सुर्गींचो दारवंठो आमकां उगडलोय. ताजे जोती वोन पुनर्जन्मपणाची भोगतीन आनी दोबाच्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो उजवा पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुमचे सवें जियेदन राजूरकी चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रूर अशें उलोवंक सुरू केलें. जुवावान स्नान परगटलें तेतून तावन गालिलियांक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजराच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेतांतूय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवसराचे पदवेखाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव तांचे सोवें आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुसाल्यांत ताणें केल्ल्यो त्या सगल्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमखलोन ताणें ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिसती पडूंक निर्मिलें. सगल्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक आमीच ते गोवाय. तो मेलेल्यांतलो जिवंत जातूच ताच्या बरोबर जेवल्याव आनी पियेल्याव ते. जिव्या आनी मेल्यांचो मनसुबीदार
आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक पुरगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताका साक्षी दितात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. म्हणुया सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या सोबीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडोवन हाडला. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. भावा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पोनो जिवन जाल्यांत म्हणटूच सर्गीच्या वस्तूंचेर जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुमची चिंतनां सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोड उपकार. उबी रावया. पास्काची बोली बोली जेजू ताची गोरात वाकाडी. पास्काची बोली बोली जेजू ताची गोरात वाकाडी. क्रिस्तावा Melo, no,
Maria Sangaka Kopur Mati Kite Polele Maria Sangaka Kopur Mati Kite Polele Jivon Salya Jesus Teklo Ford Boglo Porson Teklo Ford Boglo Porson Tornailo Teklo Ruma Taci Vostra Poleli Tornailo Teklo Ruma Taci Vostra Poleli Go vai diubi aci porve Angaline sutovi Angaline sutovi Borba somo Jesu Punor civul sau dislo Borba somo Jesu Punor civul sau dislo Galileea advert piupa Tot solodum ce fure Tot solodum ce fure Fornat locorens corens Jesu Novia lutun por solo Fornat locorens Jesu Novia lutun por solo Jesu ancicat luto Soi divo Traianoma Soi divo Traianoma सोरिस्पो तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या सांतोळ्याच्या पयल्या दिसा magdalanaची मारिया भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वयली फातर काडलेली देखून शिमा पेद्रूक आनी जेजू मोग कोतले त्या दुसऱ्या शिसाशी आयली. थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो खारून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पावलो. आनी वड्यो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओळ्यो देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. पेबमा ताच्या फाटल्यान सिमा पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जोडणीर ओळ्यो आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचेर तकलेर घाल्लोलो तो रुमाल ओळयेन सोरले न्हय, पूण कुशीन कोंडवाळ्ळो. ताणें समाधीशी पावलोलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तकां प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो जिवन जावंक जाय असलो म्हूण तें जावंक नकळो आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक फावटी एका बापाचे दोग पूत आसले आनी अशेंच ते आपल्या देशा खातीर झुजूंक आमी जॉयन जालोले.
आनी असो दीस सोदता आसतना ह्या बापायच्या जिवितान अशी गजाल जाली की ताका एक चीट येता आनी चिटीचेर अशें बरयलेलें आसता की तुजो पूत जॉर्ज आपल्या देशाक वावर कोत्ता आसतना अंथरलो. खुशाल बरी जा, तुज्या पुतान आपल्या देशा खातीर प्राण सोडला. ही खबर हें बापायच्या कांदा सादना फुडें सगलो आखांतलो. ही खबर आपल्या पुताची मरणाची ताच्या कानार पडना फुडें आपल्या जिवितान कसलें अदृश्ट आयलां काय म्हणून तें बदलून काडूंक सोरो पिवंक लागलो. सगलोच ओसकोत जावंक लागलो. वचो थंयचो सगलो दीस पिड्यार करूंक लागलो. वचो थिंगा रडोवंक लागलो. वचो थिंगा नाका जाल्लें करूंक लागलो. ती चीट आपल्या घरान आपल्या बेडाच्या उश्या पोंदांत धरून सगलो उगोच वाचतालो, रडटालो आनी उचांबोळ जातालो. अशें करून 12 दीस जाल्ले. 13व्या दिसा आपल्या धुवेक आपयता आनी सांगता ही चीट आपणाक वाच. आनी अशें वाचता आसतना तुजो पूत मरणाचे थोडे पावलो थंयचो तो बोंद करूंक लायता आनी पोतून उचांबोळ जाता. हें सगळें घडटा आसतना आनी एक पावट दुसरी चीट पावून सोदता आनी त्या वेळार हो बापूय वाचता. तुजो पूत मरूंक ना पूण जोखमी जालोलो आनी ज्या झुजाच्या मळ्यार तो झुजतालो थंयचो जोखमी जावन थंयचो सान चलून तो दुसऱ्या सांगात्याक आपल्या सांगाताक घेवन वाटावन तो स्टेशनाचेर पावला. खुशाल बरी जा, तुज्या पुताचे आमी बरोबरच परमोस कोत्तले आनी मागीर ताका एका म्हयन्यान घरा पाठयतले. बघायचे बाबडीनो, जॉर्ज मरूंक नासलो पूण आमचो सोमी अंथरलो. आनी हें मरण जाल्या उपरांत तो 3 दीस शेगीत मरणांत आसलो आनी तिसरे दिसा तो जिवन जाला. आज मोगाच्या बाबडीनो, जेजू मेल्या त्या सांगाता आमचें मेळ्ळेपणूय मरूंक जाय. आमची बेपरवा मरूंक जाय. आमचें कुसळेपण मरूंक जाय. आमचे दुसऱ्यांचे खबरो कोत्ता तें मरूंक जाय. आनी जेजू पुनून जिवन जाला तशेंच त्या उजवाडान आमी उजवाडाची म्हणजे मोग कोतात तसलीं, हुस्को दाखयतात तसलीं, दुसऱ्यांची सेवा कोतात तसलीं, दुसऱ्या सवें बरेंपण वांटतात तसलीं, दुसऱ्यांचें पाड करिनासतना पूण बरें करूंक जाता तसलीं मनशां जेजूच्या उजवाडांत आमी पुनर्जीवन जावंक जाय. हें आमंत्रण आज आमकां सगल्यांक आमंत्रीत करता. मोगाच्या बाबडीनो, ह्या मार्गान हो हुस्को जेजूचो जे तरेन ताणें हें बरें उतर सोमेस्ता सवें आख्या पोरजेचो भार आपल्या खांदाचेर घेवन खुर्सार उमकाळून ताणें आमकां सरवून दाखयली, त्या सरवणीचें फळ आमच्या हुस्क्यांत, आमच्या उलोवपांत, आमच्या कुतुबांत आमी दाखोवया. देव मोगाळ आनी ह्या मोगाळान तो आमकां मोगाची कोत्ता. आज हो मोग आमच्या घराब्यांनी वांटुया. कुसळेपण कोच्चें न्हू पूण बरें उतर दाखोवया. बेपरवा कोच्ची न्हू पूण हुस्को दाखोवया. आनी मोगाची बाबणूय हे मार्गार उजवाडीत जाता आसतना पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सांगता आमचें कुटूंब उजवाडीत करुया आनी सदांच उजवाड्याचें जावचें म्हूण ताचो आशिर्वाद मागुया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावन बाताची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या त्या पवित आत्म्या वरवीं गोप सांबावलो, आंकवार मरितान चलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पवित्र देवा बापाच्या उज्या बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक,
Catholic Boysobe, Bodkanso Edgar, Bodkanchen Boxone, Pulicia John Pon, Sasnachen Shivit. Amen. मोगाच्या बाबणीनो ह्या वेळार थोडी मागणी देवा मुखार धरून आम्हा समेस्तांचेर देवाचो उजवाड आमच्या जिवितांत मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खुशालकाय आनी सोडवणेची बरी खबर पोरचेक वांटूंक आनी जेजून दाखयलोले वाटेर पोरचेक चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिंपडावन समेस्तांची राखण करूंक आनी पोरजेक गुलामपणांतली सोडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी समेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खुशालकाय समोरमून एका दिसा पुनर्जिवनपणाचे भागीदार जावंक सर्गी राजांत पावयतली वाट दवरूंक आनी जेजूचे गोवाय कशें वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. कोश्टवतल्या मनशा कुळाक राखण आनी पेकोवणी सेवा दितोल्यांक घोटाय आनी मरून गेलोल्यांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा, हांगा जमिल्ल्या कुटुंबांक खेरीत भाशेन तुजो करपेश आशिर्वाद घाल. तांच्या खाजगी जिवितांत तुजो पुनर्जन्मपणाचो उजवाड सगळ्या तांच्या वावरांत, तांच्या हुस्क्यांत आनी तांच्या घोराबांत जालेल्या आटविट्यांनी दिसून दी. तुजी कृपा तांच्या जिवितांत तांकां बरी भलायकेन जोडून धाडूंक आनी बऱ्या मार्गार सदांच तुजी कृपेन तुरोवंक तुजी कृपा तांकां वाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पोवितोल्या मुखार बापा एकूच उलो दवो जेजुनी भरपूर तुजो तुझ्या भितर लिपतात कोण्यो तशी जेजू सगळे सगळे एक करपाक की भुरगीं तुजी. म्हजे भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदा देवा बापाक मानता सोसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सुरेच्या नांवाक सर्वेस पळोवन मानून. प्रार्थुया.
सोरेस्परा आमच्या मोगाल बापा, जेजूच्या मरणाने पुनर्जन्मपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या पयत सोबा नवें जिवीत आनी पोसण घेवंक वाडत वता. ह्या मनान धरून पास्का परबेच्या संतोशान भोवलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुरेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान वाडटा. सोरेस्पर आमच्या देवा दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पयत बापा, सुरकाळी आमी तुका वखाणूंक फावो. ओकाद नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची कीर्ती आनी वखाणी व्हडा दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमच्या पास्कांची बळी. तोच तो धुळोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सगळे दरबार निरोन तुरी घातात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पळयत, तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर तुज्या पळयत आत्म्यांक धाडून ही देणी पळयत करूं म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूर आनी रगत. आपलेच कोशें कोश मारून सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवानसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीं जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यांनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pawarta Jaga Purgatoria. Gesù mero, Gesù Jivotara, Gesù Noviare Dolor. Gesù mero, Gesù Jivotara, Gesù Noviare Dolor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सुमेस्तांक पयत आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, आख्खे प्रतिमेचे विस्तार लोलयत तुजे पयत सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेम बाबा, फिलिप नेरफेरो आमचे गवळी बाबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बारबो तिका प्रिती मोगान वाडय. पळोवन जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्या समेस्तान तुज्या पुजळीत मुखामावट पळोवन फाव कर.
आम्हा सुमासांची दोळ म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची मागीर सांगाती बागेन दोन तांक आनी सर्गात तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय Povid atmiancha ekponan, sorbod vedar bapa, sorondonane voi botuka, sasnancha sasnan. Amen. प्रितीच्या भावणानो आमचो विस्वास पुरोन जेवण जाल्ल्या जेजूचेर धरून आमच्या कुटुंबांनी सदां ताजो उजवाडीत जावंक ताजेच आदार आमी मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटोय रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरस परासूर वायटांतली आमकां निवार दोळ करून ह्या जिवितां सोस्क आमकां दी सुर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरकांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांत चेवणे पणजे पयस सभेच्या बाताचे देश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका कोडान सांबाळ जो जेदन राजवटी चलयता सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी मोगान शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या धर्माची म्हाका फावना पण तुज्या दासरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे मोकाळा जेजू तूं भोव पोवी संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Curiamos, curias de vos.
प्रार्थूया. सोरेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवीं केलाय. ही नवी जीण मावळ्यान राख, सांबाळ आनी वाडोय. आनी जेजू बरोबर मोहिमेवन पुरोन जेवणपणाच्या पास्कांत सासण्याचें सूप भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. बसूया. पादविकाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी पालुटी आमचो भाव फादर पिटर मेंडीस आसा. आमच्या नांवान, PPCच्या नांवान आनी फाब्रिकाच्या नांवान सगल्यांक तुमकां जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची पुनुनीत परबी हांव दिता. विश यू ऑल अ हॅपी इस्टर. Wish you the same, Father. सांतूस पासूस आमचें कलेक्शन जालां 4,900 रुपया. गेल्या त्या आयतारा कलेक्शन जालां 5,580 रुपया. सुत्रायदोची बाबा भयणीनो, आज आमी भेटवणी करूंक ना म्हणटच तुमचें कलेक्शन तुमी त्या बॉक्सांनी घालचें म्हूण आमी मागता. आमी हांगासर आमचे उजवे वाटेक बाटल्यो दवरलेल्यो आसात ते पळयता. कितें भाशेन तें पवित्र उदक म्हणटकूच होली वॉटर आमच्या घरांत आमी दवरूंक तें गरजेचें. म्हणटकूच ताचें मोल आमी तुमकां सांगिनात, पूण तुमी आपकुशेन 20 रुपया आनी ताचे वयर कितेंय दिवचें. तुमची फूल ना पाकडी जेन्ना सॅक्टर लिडर तुमच्या घरांत येतले आनी तुमकां दितले तेन्ना तुमी तांकां दिवचें. दुसरे सुवातेर आमी बेजमेंत केन्ना करतले हांव तें तुमकां सॅक्टर लिडर सांगतले. वॉट्सॅपार आमचो मॉडरेटर घालतलो आनी ते उपरांत आमची बेजमेंतां सुरू जातली. तिसरे सुवातेर आमचे ग्रामसभा किरीत भाशेन 11 तारखेर आमच्या पंचायतीन जातली. म्हणटच मागता सगल्या लोकां लागीं ते ग्रामसभेंत वचूंक सकाळचे. ही ग्रामसभा तुमी वचून तुमचे प्रश्न सांगूंक गरजेचें. जायते फावटी आमी वचना आनी जायते फावटी आमी चुकयता म्हाका कित्याक पडला. हुस्को तुमी दाखयात आनी किरीत भाशेन एक ग्रामसभेक व्हड जमातींनी तुमी थंय हाजीर जायात. आमी बाबा भयणीनो आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक पयलो कोमिनी हांव दिता क्रिस्त प्रसाद. म्हणटकूच तांची तयारी किरीत भाशेन जातली 15 तारखेर सांजेची 4:30 ते 5:30 वाजता. आवय बापायनी तांकां घेवन येवचें आनी बरे तरेन तांची तयारी ह्या दिसांनी केल्या म्हूण आमी आस बाळगिता. तुमच्या भुरग्यांक किरीत भाशेन आमी 15 तारीख ते 1 तारीख मेरेन आमी तांकां शिकोवन आनी तयारी करतले. 2 तारखेर आमच्या फिरगोजेन किरीत भाशेन कोमिन्यांव जातलो ह्या भुरग्यांचो. उपरांत जुलयाच्या म्हयन्यान आमचो क्रिस्म जातलो. बाबा भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी फिरगोजेन येता आनी जायत्यो केसी वाडल्यात. म्हणटच तुमी चोत्राय दवरचें. तुमी इगोर्जेंत येतात तेन्ना दर एकल्यान आपलें मास्क घालचें, दर एकल्यान आपले हात सॅनिटायज करचे आनी उपरांत एकामेकाक तुमी विश करचें. जाता तितलें पयस बसचें आनी जाता तितलो तुमी आपलो सांबाळ करचो म्हूण आमी मागता. सगळीं शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. जेजूच्या पुनर्जन्मपणाच्या धोबाची परबे दिसा सोर पदवीदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दोळालपणी सगळ्या पातकांतली आमकां निवारूं. Amen. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंतोच बरी काळजांनी ताच्या पुनर्जन्मपण तुमी संबरमतात. उतरावर्त्या आनंदान सासणाचे परबेक तुमी वांटो घेवंक पावूं. Amen. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. Amen. वचून येयात परबे पुनर्जन्म जेजूचे शांतीन तुमकां दादोस जय सोरेस्पराक. देवाचे बोड उपकार सोय सोय सर्वेस्परा. Modnadlo Dziwo zelo soy soy, ponadlo Jezu solo soy soy. Ponadlo Dziwo zelo soy soy, ponadlo Jezu solo soy soy.
Jivo salo soy soy, monatlo Jesu solo soy soy, monatlo jivo salo soy soy, monatlo Jesu solo soy soy. Sorgace